आतां दुसऱ्या वाचपान आमकां कितें सांगलां, जेजू हांगचो थंयचो न्हय, तो आमचे भितर जियेता. वो मिस्तेर वो गूट लोकांक कळोंक नासलो. कित्याक लागून ती फकत भायल्यांतल्यान सगळें करूंक सोदताली मार्ता भाशेन, पूण भितरल्यान तें सगळें घडोवंक जाय मारये भाशेन. ताका लागून आमचो नियाळ हे भाशेन जावंक जाय की जेजू आनी हांव एक आसा, पूण जेजून आपलें सगळें म्हजें सगळें करूंक जाय. हें कशें समजतलें आमी? आमचे कुडीचे सांदे ते आपणाक जाय पळय तशें कोत्तात? ना, म्हाका जाय पळय तशें कोत्तात न्हय. आतां हांव म्हजे हात हालयतां, ते कितें आपुणूच चालतात? ना, हांव हालयतां ते, आनी ते म्हजें सगळें कितें कोत्ता पळय ताका ते तयार आसात, सहकार कोत्तात म्हाका. तेच भाशेन म्हजे दोळे हेणे तेणें भोंवतां घुंवडायतां, पूण कित्याक लागून? हांव बेश्टेच ना, ते आपणाचे वस्तू हेणे तेणें पळयनात, ते म्हाका जाय पळय तशें कोत्तात. तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी जेजूक जाय पळय तशें ताणें आमकां वापरचें म्हणून वो मिस्तेर सांत पावल अशें सांगता. आनी जेन्ना आमकां पिडापीड सोंसचें पडटा तेन्ना आमी भिवंक फावना, कित्याक आमी न्हय, तो आमचें सगळें सोंसता भोगता. कित्याक लागून? जीं हें पळय आमकां पिडापीड दिता तांकांच पयले सुवातेर साल्वसां हाडच्याक. आनी ह्या संदर्भान जेन्ना आमी हांकां कोत्ता तेन्ना हें दुसऱ्यांकूय घडलेलें जाता. कित्याक वो मिस्तेर आमी सगळीं जाणां एक आसा जेजू सोबे.